जीएफएचे अध्यक्ष कायतानो फर्नांडीस आणि क्लबाच्या अधिकाऱ्यांनी दक्षिण गोयची जिल्हाधिकाऱ्याची भेट घेऊन क्लबाक हावजी बंदीतल्यान सूट दिवची म्हूण मागणी केल्या। तशेंच हावजीचो मुखेल क्लब उत्पन्न म्हूण उल्लेखूय केला। अर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। गोवा फुटबॉल असोसिएशन कमिटी आणि सगळ्या क्लबांनी एकठांय जावन जे डिसिजन घेतला ते बरें घेतला, कित्याक हावजी जावन आसा लायव्ह वायर ऑफ द क्लब्स एक्सेप्ट फ्यू कमर्शियल क्लब। सो हावजीचेर आमचे मातशे बॅलन्स जाता, आमचे क्लबाचे एक्सपेंडिचर मातशे बॅलन्स जाता। सो हो आमकां एक आदार। आनी प्रेसिडेंट हॅज टेकन अ गुड डिसिजन बाय मिटींग CM, बाय मिटींग अवर कलेक्टर। सो एक बरें केलां आमी केलां। फुटबॉल youth development to interview करून प्लेयर also दुसरी टीमी येता। सो आमी 186 क्लबा आसा प्लेयर येता आनी असो ते ना। सो तेका लागून मेन टोर्नामेंट हावजीचेर आमकां टीमी कितें तरी गव्हर्मेंटान दिचे आनी ते जातले। चडशे आमी कॉन्फिडंट आसा गव्हर्मेंटाचेर, आमचे विश्वास आसा की आमकां परमिशन मेळटलें। सो 1 लाख फायनलाक वयचे नॉर्मल एवरी डे 2000 आसता, खुंयचे करून 5000 आसता आनी आमचो 50 रुपीज फ्री कुपन, मॅक्झिमम 100 रुपीज फ्री कुपन। सो आमी रिक्वेस्ट केला हे आमकां हें डिसिजन चड आमकां 186 क्लबा इफेक्ट जाला। सो गव्हर्मेंटूय कन्सिडरेशन घेता। आतां तेनूय सांगलां सद्या आमी ऑन होल्ड टोर्नामेंट 1-2 करीन आहाय। सो आमी होल्ड एग्री जाल्या। As a self-sustaining system, so that the clubs don't get involved with any adverse funds coming from outside and all. The club members work hard on the tournament to make sure there is a good revenue generated and the club is self-sustained throughout the year based on that income. So that income, the government or the collector, they are always considerate. एकूण आम टोर्नामेंट बीन कोणू टोर्नामेंट करपाना मागीर एशकून एकूच जाल्यार एक हावजी म्हूण एक येता थोडे एशकून एक करूं जातली। हावजीचे आमकां इनकम आनी ते हावजीचे आमी बरो टोर्नामेंट करता ग्रँड एशकून मागीर क्लबूय एशकून बंद टोर्नामेंट बीन कोना न्ही मागीर प्लेयरूय वयर चडपाना फुटबॉल खेळपा बीन। तेका लागून आमी एक सगळे वाडे टोर्नामेंट करता। एज आमी प्रॉमिस केल्लो आमचे सगळे क्लब मेळोन लास्ट मिटींग घेतलेली 2 दीस पयले आनी मेमोरेंडम सबमीट करुया म्हणून। GFA क्लबांक कितें सफर जातले ते, फ्युचर कितें जातले ते तुमी सगळे जाणा। गोवा गव्हर्मेंटाचो आमकां कितें सपोर्ट मेळटा तो, आनी हे हावजीचेर आमचे लायफलायन क्लबांचे चलता ते। सो तेका लागून एंड शी ऑल्सो एग्री जें कितें चल्लां। काल हांवें एक वर्ड म्हणलेलो सेम आयज तिणें जो वर्ड रिपीट केला कॉल न्हू। सो हें सगळें नॅक्सस जे आसा ते स्टॉप करपाचें आनी वी आर ओनली कन्सर्न अबाउट आवर GFA club who is registered with GFA and who is conducting these houses during our inter-village tournament. And she listened to us and we have given our memorandum to us and our club also was there and we are happy and she is also happy and she said cooperate us आणि अशें कोण करता जे about 1 lakh ते आपणाक कानार हाडून you just inform them.